쏟다 나타나면 녹다 솔기오노 쏟다 두예 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 미분 쏟다 바울에 두예 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 나무 얌체하네 두예 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 이분 쏟아 바울에 두예 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 나무 얌체하네 बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवी आसूं तुमचे सगळे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावांनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक आमी तयार जाता आनी आयज जावन आसा हे तयारेचो 8वो दीस. बरोचबर गोंयच्या साहेबाचे रेलिकांची दोबाजीक ताकोवण चालू आसा. आयज क्रिस्त येण्याच्या काळान आमी भितर सरतना आमच्या महाधोन प्रांतांत सेवा धर्माच्या वावराक भेटयलेलो आयतार आमी समोर उमतां. आयच्या सेवा धर्माचो विशय विचून काडला तो जावन आसा सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याचे जागृत संदेशकारां आमी. जेजू मनशा स्वयं घेवन आमचे मदें आयलो ते पयलीं येणें संतोसान समोर उबूंक आमी तयार जातना ताचे मोहिमे बरीत दुसरे येण्याक आमी तयार आनी जागृत संदेशकारां कशी मेळूंक आयचो सेवा धर्म आमकां जागयता. तर फावो त्या स्वभावान सोम्यांक मेळूंक आमी तयार जावंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या विणवणेन ह्या पवित्र मिसाचे समारंभांत देवा लागीं मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां ह्या दिसांनी आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या आमच्या गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताची आमी तयारी करता. तेच परी आयज थावन आख्खी पवित्र सभा आदवेंत काळांत भितर सरता. आमी सगळ्यांनी जेजूच्या येण्याची तयारी करूंक फावो. म्हणटोच ही तयारी ही दोनूय तयारी बरे तरेन करूंक त्याच जेजूचो आदार गोंयच्या सायबाच्या मोजोतीन आमकां मागून घेवया. आयज भाग्यवंत पावलो आमकां उगडास करता. शुद्ध निर्मळ काळजान पवित्रतायेन आमी एकामेकाचो मोग करूंक फावो आनी ह्या मोगा वरवीं खेरीत भाशेन आमी जेजूच्या येण्याक आमी तयार जाता. पूण जायते फावटी अशें करूंक आमी चुकल्या. ह्या चुकीची देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसोणें मागुया. आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून
आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, तुवें बसायलोल्या सोडवोंडाराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सुर्गींच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. जेरेमायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पोले इस्रायलाच्या घराण्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक हांवें भास दिलोली ती पाळचे दीस लागीं पावले. त्या दिसांनी आनी त्या सुमयार दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव करतलो. तो आपल्या देशांत प्रमाणीक आनी सुपूर्ण जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचें थारोण जातलें आनी जेरुसालेम भिरांते विण जियेतलें. आनी सोर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान त्या शाराक वळखतलीं. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गावून जातलो. Sorvesporacia gora suntosan vocujam. Sorvesporacia gora suntosan vocujam. सोर्वेस्पोराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब. Sorvesporacia gora suntosan vocujam. मजबूत एकेच बांदावलीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालेम. थंयसर कुळां चोडून येतात, सोर्वेस्पोराची कुळां तीं. जबाब. Sorvesporacia gora suntosan vocujam. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागतां, शांती तुका. सोर्वेस्पोर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागतां. जबाब. Sorvesporacia gora suntosan vocujam. भाग्यवंत पावलून तेसालोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, जसो आमी तुमचो मोग करता तसो तुमचो मोग एकामेका थाय आनी सगळ्या मनशां थाय सोम्यान शुभामपणान वाडूंचो. सगळ्या आपल्या भक्ता बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मल आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रायेन थीर करूं.
शेकी बाबा भयणीनो, सोम्या जेजू कडेन आमकां आसा त्या एकतराचे नावी आमी तुमकां विनोती कोत्ता आनी परातून मागता ते ये. देवाक मांडून कशें जेवंक जाय ते तुमी आमचे लागीं शिकल्यांत. तशी तुमी जियेतात खरी, पूण अदीक आनी अदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात. सोम्या जेजूचे सोतेन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी तर जाणत. देवाचे उतर ये. शुभ वर्तमानांक उबी रावया. Hallelujah, hallelujah, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें, सुर्याचेर, चंद्रिमाचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा जातल्यो. सोमदीर आनी ताची ल्हारां गरजतात तें पळोवंक संवसाराचीं कुळां घाबरून मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. प्रितुमेचेर येवचें आसा ते विशीं डुबडुबून मनशां मरतलीं सुकून. कित्याक अंत्रोलाच्यो शक्ती कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडा दोबाज्यान कुपावेल्यान आयलोलो दिश्टी पडटलो. हें घडूंक सुरू जाता तेन्ना घट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची चोत्राय दवरात, ना तर जेवणा खाणाक लोबदोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिविताचे हुस्के काडून तुमची काळजां चड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. संवसारांत वचत थंय आसलेल्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगळ्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वांटून येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगत मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या भावा भयणीनो, टायटॅनीक ह्या बोटीची खबर आमी आयकल्या आसतली, जावं चलचित्रांचेर वा हेर दुसऱ्या माध्यमांचेर. त्या काळा वेल्या बोटी मदें सगळ्यावन वरिश्ट बोट ती आसलेली. अशेंय म्हणटाले की ही बोट बुडोवंक शकना, पूण तिचे पयलेच फावटी प्रवास करूंक ती भायर सरली तेन्ना कितें जालें तें आमी सगळे जाणात. कित्याक जालें काय, कोणाचें चुकलें? अशें म्हणटात की त्या उपसोयेगांत 1513 जाणांक मरण आयलें. जेन्ना ही टायटॅनीक बोट प्रवास करताली तेन्ना ताच्या कंट्रोल रुमांत जायते वॉर्निंग्स आयलेले आनी ही प्रवास करतना
जे कंट्रोल रुमान जे मनीस आसलेले तांणी ते बेऱ्या कानार घेतले. गरजेचे न्हय म्हूण ते कान बेरे केले आनी प्रवास करून जे जाग्यार ते पावपाक आसले, जे जाग्यार ते वचपाक आसले, त्या जाग्यार कितें खातेले आनी पितेले ताची भासाभास ते रेडिओच्या माध्यमांतल्यान करताले. घोडये ताका लागून हो गरजेचो संदेश तांकां मेळूंक ना. मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्याय जिवितांत केन्ना केन्ना आमकांय अशें दिसता जायत आमची बोट केन्नाच बुडची ना. हांवें म्हजें जिवीत प्लॅन करून दवरलां, सगळें सेट आसा, कांय जावचें ना. पूण चिती नासलेलें जाता, बुडोवंक शकनासलें बुडटा. गरज आसा चतूर रावंक, गरज आसा भोंवतणी घडटल्या वस्तूंची जागृताय दवरूंक, भोंवतणी मेळटल्या संदेशांक उक्ती आसूंक. ही चिंतनां मनांत दवरून आयच्या वाचपाचेर आमी एक नदर मारुया. इस्रायल पोरजा देवान विचून काडलेली पोरजा, पूण परतून परतून देवाचो मोग नाकारून ती देवा कडसून पयस वेतात आनी शेकी नाबुकदनेजार ह्या राजाच्या खाल बेबिलोनीक तांकां वतात. गुलाम कशे तांकां वतात आनी थंय तांकां गुलामपणाचें जिवीत सारूंक पडटा. आपल्या गांवघरासून पयस, आपल्या देशासून पयस वाटसूर कशी ती जियेतात आनी असल्या वेळार निराशीपणान ती जियेतना, कांय भरवसो तांच्या जिवितांत नासतना देव जेरमायस प्रवाद्या उदेशी भरवशाची कीट तांच्या जिवितांत पेटयता. तांकां एक नवो भरवसो दिता की पळे सडवंडार येतलो आनी तो तुमकां सडयतलो, तो तुमचें जिवीत बरें करतलो. तशेंच दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू तेसलोनिकारांक बरोवन सांगता, सोमी येतलो आनी येता तेन्ना आमी कशे भाशेन रावंक जाय. तो परतून येता तेन्ना आमी कसलो स्वभाव आमचो आसूंक जाय, कसलें जिवीत आमचें जावंक जाय. पवित्रपणाचें एक बरें जिवीत, सगळ्याक सांगाताक घेवन चलतलें जिवीत आमचें जावंक जाय म्हूण भाग्यवंत पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपांत तेसलोनिकारांक बरोवन सांगता. तशेंच शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता की हो दीस येतलो तेन्ना कितें कितें जातलें तें, कसल्यो भिरांकूळ वस्तू दिसून येतल्यो आनी हें जाता तेन्ना आमचो जबाब कसो आसूंक जाय. धीर रावन मागण्याच्या मनान आनी बरें जिवीत जियेतली आमी आसूंक जाय आनी जेजू येता तेन्ना आमी असलें जिवीत जियेलोली ताका मेळूंक जाय. तर ह्या तिनूय वाचपांक मनांत दवरून आमचो जबाब कसलो जावंक जाय. आयज थावन आमी एक नवें सेवाधर्मीक वर्स सुरू करता, अ न्यू लिटर्जिकल इयर. दर एक सेवाधर्म आमकां आदार, देवान आमच्या जिवितांत जें केलां तें नियाळूंक, ताचेर भर घालूंक आनी तें आमच्या जिवितांत जियोवंक. आयज क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयताराक आमी आसतना पवित्र सभा आमकां सगळ्यांक उलो करता जेजूच्या 3 येण्याचेर नदर मारूंक. जेजूचें पयलें येणें जाची आमी तयारी करता, जेजूचें दुसरें येणें जेन्ना तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, आनी तिसरें येणें आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत जेजू येता तेन्ना, जेजूचें आसणें आमी अणभवता तेन्ना, जावं ते देवाच्या उतरा वरवीं, जावं ते कुमण्यावा वरवीं जातूंत आमी ताची कूड शेवता, वो हेर दुसऱ्या साक्रामेंता वरवीं. आयचो विशय सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याचे
जागृत संदेशकार आमी. सोमी केन्ना येतलो कोण जाणा काय. सोमी केन्ना येतलो वो खंयच्या वेळार येतलो ते कोणूच नकळो. जेजूनच सांगलां फकत तो बाप जाणा की तो दीस केन्ना येतलो तो. तर आमी कितें करुया. तो दीस येवपासून आमी तयार रावंक गरज. आनी कशे भाशेन जावंक जाय ती आमची तयारी 2 सुचना तुमचे मुखार दवरता. पयले सुवातेर जागृताय आमच्या जिविता वाटेन. जेन्ना आमी विमानान प्रवास करतात तेन्ना वेन वी ट्रॅवल बाय एरोप्लेन पयली एक सूचना आमकां दिता, इन्स्ट्रक्शन जी आमकां दितात ती म्हणल्यार कसलोय उपसोयेक जालो वो एमर्जन्सी जाली जाल्यार पयलें ऑक्सिजन मास्क तुका घाल आनी मागीर दुसऱ्याक आदार करूंक वच. तेच भाशेन पवित्र सभा आमकां उगडास कोत्ता, आमकां उस्कायता. हो आदवेंताचो काळ, कुरपेचो काळ, बोरवाशाचो काळ आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत बोरवोसो निर्माण करपाचो काळ. आनी हें करपाक बरें म्हणल्यार बरी वस्त म्हणल्यार आमच्याच जिविताची, आमच्याच अंतस्कनाची चवकशी करूंक. एक क्रिस्तांव कसो इतलीं वर्सां हांव जियेतां, कसलें जालां काय म्हजें जिवीत. आमी म्हणटा आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय, आमचो भावार्थ सान फ्रांसीस शावेराच्या काळाचो. आनी अशें आसा जाल्यार कसलें जिवीत म्हजें जालां काय. एक क्रिस्तांव कसो बरी देख दुसऱ्यांक दिवंक हांव वावुरलां काय. म्हज्या जिवितांतल्यान हें दुसऱ्यांक क्रिस्ताचें जिवीत दिसून आयलां काय. हें करूंक एक सुरवात, बरी सुवात म्हणल्यार एक बरें कुमसार करूंक. आनी आमकां हांगा दिसान दीस हे 40 दीस सकाळ तशें सांज हे तुमचे दावे वाटेक कुमसाराक पाद्री बसलेले आसात. एक बरें कुमसार करून फावो ती तयारी आमी करूंक गरज. आमच्या अंतस्कनाची चवकशी करूंक एक बरी तयारी करून पातकाची दूख धरून पातका विणे जिवीत जिवंक निर्णय करपाची गरज. जेजूच्या सांगाता देवाच्या मोगान एकवटान जियेवपाची सुरवात दिवपाची गरज. दुसरे सुवातेर जागृताय दुसऱ्या सवे. परिशदीक वाट चलतना सगळ्यांक सांगाताक घेवन चलपाक आमकां उलो आसा. आनी हें सांगातान चलतना दुसऱ्यांची गरज वळखूंक आमकां गरजेचें. तांच्या गरजेक जागृत आसूंक आमकां गरजेचें. जायते पावटी सरभोंवती आमच्या गरजेवंतां आसतात पूण आमकां खबर आसना आमचे कुशीक आसलेल्याची गरज कितें. ती गरज आसा राव. तुज्या शेजाऱ्याची गरज कितें ती वळखून घे. तुका जाता जाल्यार आदार दी, ना जाल्यार दुसरो कोण आदार दिवंक शकता ताका मेळून ताका सांग आदार दिवंक जाता जाल्यार आदार दी म्हूण. भागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेची दोबाजीक दाखोवणी ह्या दिसांनी चलता. ताच्या परबेची तयारी आमी करता. ताणें जेजूचें जिवीत आपणायलें आनी तो ते भाशेन जियेलो आनी आपलो जीव झरोवन तो मेलो. हे जेजूची बरी खबर परगटूंक तो देसा देसांनी गेलो. ताचो उमाव घेतल्यारूच पुरो काय, ताचें देवोसांव केल्यारूच पुरो काय. ह्या भागिवंताचें जिवीत जावंक जाय आमकां देखीवंत करूंक. आमचें जिवीत भागिवंत. ह्या भागिवंताचें जिवीत जावंक जाय देखीवंत करूंक आमच्या दर एकल्याचें जिवीत भागिवंत. हेंच करूंक आमकां चोण एकल्याक आमकां जेजूची कृपा आमी मागुया. जेजू ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपांत हाजीर जातलो. ह्या जेजूची कृपा आमकां दर एकल्याक
ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन खतखत्यान मागुया. सगळी उबी रावया. ह्या वेळार एकाच तळ्यान आमचो भावार्थ आमी उच्चारतले. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारी थंय जल्मलो, पोंचुला काल तांणी कोस सोंसले, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंयच्यान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मोनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसुणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार कांय गरजो आमच्या देवा बापा मुखार आमी दवरतले. आमच्या पाप सायबान, बिस्प सायबांनी, याज्ञिकांनी आनी मोतवाशांनी भोक्तीन आनी ऑर्थाबरीतपणी समोरंबलेल्या सेवा धर्मा वरवीं आपल्या हाता खाल आसलोले पोरजेचो बावाट आनी बोरवांचो अदीक खळावूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या प्रस्नांनी भितर सरून ते सुटावे करूंक आनी अशें तांचें सवें फटवना तसलो बोरवांचो जागोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. हो क्रिस्त येण्याचो काळ जेजूच्या येण्याक शुद्ध निर्मळ काळजान तयार रावंक फायद्याचो जावंक आनी ह्या दिसांनी चालू आसलोली बागीवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दोबाजीक दाखोवन पवित्रतायेन वाडूंक कृपेची बागी गोडणी जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. नव्या सेवा धर्मीक वर्सान देवाचे सोडवणेचो गूट अदीक खोलायेन समजूंक जियोंक आनी ह्या गुटांची परगोटणी अदीक जागृतायेन आनी नेटान करतलीं नीज संदेशकारां आमी जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. सुर्गींचे बापा, ही खालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत. आनीकूय आमच्या काळजांत जाय ती मागणी आसात, जाय ते इंतेसांव आमच्या काळजांत आसात. ह्या वेळार ह्या आल्ताराचेर आमी दवरता. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन ती आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Sondan koru, shanti koru, asa Gesù, tu esti lo, purgo tuo, asa Gesù, tu esti lo, purgo tuo.
म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वोपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खोरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासनाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशे कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मोदे आयलो तेदना ताणें तुजे पुर्विल्ले येवजण पूर्ण केले आनी सासनीक तारुणाची दार आमकां उगडले. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव ते तुवें बासायलोले देणे तूं वैभवान परतून येतलो तेदना आमकां भोगूंक मेळटले. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया आनी हे कालशिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो
आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवास जावं. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयन बापा, फिलीप आनी सायमन आमच्या गोली बापांक आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अशा आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बायगोंत जुजे, बायगोंत दोरुमदुतां, बायगोंत फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगातान, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन सगळीं आमी सांगातान म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशान ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उधार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. ही ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
Jesu, आमच्या काळजात रावून ये. सोम्या जेजू, आमच्या काळजात रावून ये. सोम्या जेजू, आमच्या काळजात रावून ये. तुका वेगून सोडून वता, सोदांच तुका चिंतून रावता. तुझ्या मोगान काळजां पेटोवन सुखद तुजें आमकां मागोवन. सोम्या जेजू, आमच्या काळजात रावून ये. सोम्या जेजू, आमच्या काळजात रावून ये. भावा भयणीनो, जिव्या जेजू ह्या वेळार आमी शेवला. कुर्बेन तो आमकां भरता. आमच्या कोश्टा त्रासांक फुडो करूंक तो आमकां आदार आनी घोटाय दिता. हे सगळे तेच्या बरेपणे खातीर ओगेपणान आमी दोळे धापून ताका दिनवासूया. सगळी आमी उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत उतीर वस्तू मोदे आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोपतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सगळे आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोरमलेल्या फादर मॅथ्यू रिबेलो, तशेंच प्रवचन करतल्या दियाक्न मेलकम कुलासो आनी सह बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पोगोडाकूय आमचे खेरीत दिनवास. बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कोणाकूय कुमसार जावंक खोशी आसा जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा. खेरीत आमचे यादनीक भाव थिंगासर आसतले. तुमकां जाय जाल्यार थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ हे परी सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज डिसेंबराची 1 तारीख क्रिस्त यानाचो पयलो आयतार. आयच्या दिसा 9:15 वरांचेर कॅनन मीस पेटयतात. 11 वाजता पुर्तुगेज भाशेन मीस आसतले आनी 12:15 वरांचेर मिशन ऑफ दामान मीस पेटयतात जे मराठी भाशेन जातले.
फाल्यां संस्कारलोले अस्तोऱ्या पासोट पेटयलोलो दीस म्हणटोच खेरीत मीस आसतले फाल्यां 3:30 वरांचेर. सोत्राय दवरची फाल्यां सांजे कुमसारा आशिनात. तशेंच डिसेंबराचे 3 तारखेर पोरबे दिसा आख्खो दीस सकाळी ते सांज पर्यंत कुमसारा आशिनात. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या पोरबे दिसा मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाचीक मीस 10:30 वाजता जे इंग्लीश भाशेन जातले. दोनपारा 12:15 मीस आसतले. तशेंच सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. डिसेंबराचे 4 ऑन 4 डिसेंबर 8:30चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले आनी त्या मिसार आमचो अपोस्तोलीक नुन्सियो येजमानपण चलयतलो. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं. आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोती मागता. सोणेकल्यान तुका जाय ती गरज बापा कडेन मागची. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटाव. आमेन. Tuż